पोळे आमचें घर कन्नडांत एक धारावाही आसली मने ಒಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು ಪುನಾಯ್ಚೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ आमकां मने ಒಂದು ನಾಲ್ಕು बागिलू आमच्या घराक 4 बागलां आसात म्हणून आमकां शिकयता. एक मिशनरी जावंक 4 बागलां खंयची बावार्थांत भुरग्यां बरी आसूं नजो बावार्थांत प्रायवंताय जावं नजो ओळ 30 आनी 3 सांगता स्ವಂತ फायदो सोदिनाकात सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशे तुमची जबाबदारी तुम्ही घेयात. सर सांगतेनी सगळ्यांक मानता तशें जियेयात. खंय थेंकूंक मेळटा बसोंक मेळटा थंय न्हिदता. कित्याक हर एकल्यांक ही पुरासन आसा. पूण मिशनरी जावचें म्हळ्यार तितलें सुलाभ ना. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो विशय जावन आसा कुटुंबांत हांवें मिशनरी कसो जावचें. भुरग्यां लागीं एक सवाल विचारलें, हांवें सोबीत दिसा जैतर कितें करी जाय. तांची जाप एकल्याची मेकअप करी जाय आनी एकल्याची हेर डाय करी जाय आनी एकल्याची जिन्स वस्तूर घाली जाय. पूण एका भुरग्याची जानव्याची जबाब तरणाटें जाय जाय. आज आमी कुटुंबांत मिशनरी जाय जायतर भावार्थांत तरणाटीं जाय जाय. प्राय धांवता रावना. भुरगीं आसली आमी उतर प्रायाक पावता. मानसीक स्थिती बदलता, प्रकृतीची नियमाय तडेपटी बदलतात, कुडीची वाडावळ बदलता, हर एक संगती बदलतात. पूण भावार्थांत आमी बदलूंक नजो. मस्त बरयणार आमकां म्हणटात भावार्थांत भुरग्यां बरी आसूं नजो भावार्थांत प्रायवंताय जावं नजो भावार्थांत मोरा पर्यंत आमी तरणाटी परजळची उजवडावची जाय जाय. तर आज आमच्या कुटुंबांत वा म्हज्या कुटुंबांत हांवें कशें एक मिशनरी जावन शुभ वर्तमान प्रगट करी येता. पोळे आमचें घर कन्नडांत एक धारावाही आसली मने ಒಂದು ಮೂರು ಬಾಗಿಲು. ಪುನಾಯ್ಚೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನ आमकां मने ಒಂದು ನಾಲ್ಕು बागिलू आमच्या घराक 4 बागलां आसात म्हणून आमकां शिकयता. एक मिशनरी जावंक 4 बागलां खंयची. पयलें बागील जावन आसा घरचें मुखलें दार, देव भिरांतपण. एका घरा झगडें जावन आसलें. बापूय इल्लोसो पियोण्याचो सांजेर येवन दोशी दितलो आनी बायलेक मारतलो आनी भुरग्यां कडेन इल्लीशी लढाय करनासलो. ते मार खाता आसतना घरांत बोब जाता आसतना पळयात ती आवय पुता कडेन म्हणटा, पुता मुखलें दार दांक, जणेलां दांक, आमची मर्याद सामाजीक आमी विकची नाका. तर मोगाच्यानो हें मुखलें दार दामचें म्हळ्यार आमी देव भिरांतीन चलचें. उत्पत्ती ग्रंथ 20:1 ओळ 20:2 तावन 24 आमकां सांगता, अब्रामाच्या घरांत देव तांचे सांगाता आसलो आनी तो देव भिरांतीन चलून आसलो. अब्राम ताची बायल आनी भुरगीं देव भिरांतीन चलचें म्हळ्यार नितीन चलचें आनी प्रामाणीकपणान तें कुटाम वाडोवचें. घरांत दुसरें बागील खंयचें? कुजनाचें बागील. आज कुजन म्हणटा आसतना आमकां हर एकल्यांक उडास येता. आयदनां धुवचीं, रांदचें, भोव नाजूकपणाचें काम तें आनी सोंसणीकायेचें काम तें. ताण लागल्या वेळार कुजनाक वेता,
भूक लागल्या वेळार कुजनाक वयता हांव. कुजन कितलें नितळ आसता, कुजनांत कितली थायराय जाल्या तितलेंच आमच्या बुकेक आनी तानेक पावता. एक दीस एक प्रायवंत हॉटेलाक गेल्लो दनपाराचें जेवण हाडूंक. होटलाकार वळखलो हो एक क्रिस्तांव म्हणून. म्हणालो, आज क्रिसमस न्हय तुमकां वय, आनी क्रिसमसा दिसा हॉटेलाक आयला हितून दनपाराचें जेवण जेवंक आनी जेवण व्हरूंक, कितें गजाल? ताका हो प्रायवंत म्हणालो, घरा कोण रांदता? सकडां न्हिदल्यांक. राती मिसा गेल्ली, सकडां न्हिदल्यांक, आजून उठोवंक ना ते. म्हाका शुगर आसा, BP आसा, वेळार जेवी जाय, त्या देखून हॉटेलाक आयला म्हणलो. वय, आज कुजनाचें दार म्हळ्यार जबाबदारी. आमचो वावर आमी बऱ्यान करचो. ते क्रिसमस जावं दी, रातचे मीस जावं दी, ओवर ड्युटी जावं दी, पूण आमची जबाबदारी कुटुंबाची आमी बऱ्यान केल्ल्या वेळार आमी मिशनरी जावंक पावता. आनी हें आमकां पयल्या कोरिंतकारां बरयलेल्या पत्रांत अध्याय 10 ओळ 30 आनी 3 सांगता, स्वंत फायदो सोदिनाकात, सोमेस्ताच्या फायद्याक पडाशें तुमची जबाबदारी तुमी घेयात. सर संगतींनी सकडांक मानता तशें जियेयात. तर आज मिशनरी जावचें म्हळ्यार आमचें कुजनाचें दार उक्तें करचें. आमची जबाबदारी कसली जावं दी, आमी जबाबदार जावचें आनी आमचो वावर आमी बऱ्यान करचो. शेळ जावं दी, ताप येवं दी, कोंकली येवं दी, वारें येवं दी, वादळ येवं दी, आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी हर एकल्यानी बऱ्या तरान केल्ल्या वेळार हांव खंडीत जावन एक क्रिस्तांव मिशनरी जाता. तिसरें जावन आसा आमचें बेडरूम, न्हिदचें कूड, ताचें बागेल. आज न्हिदच्या कुडांत न्हिदा जाय म्हण ना. बसारी न्हीद पडटा, इस्कॉलांतय न्हिदतात, ऑफिसांतय न्हिदतात, इगर्जेंतय न्हिदतात, सरमा वेळारय बरी न्हीद पडटा. आज मनीस खंय थेंकूंक मेळटा, बसूंक मेळटा थंय न्हिदता. कित्याक? हर एकल्यांक ही पुरासन आसा. पूण आमच्या बेड्डार, आमच्या उशार, आमच्या रुमांत आमकां न्हिदचें म्हळ्यार भोव खुशी. त्या देखून हर एकली तांचे बेडरूम सुबेज करून दवरतात. आज तसलेंच एक बेडरूम आमच्या मिशनरी जिवितांत जाय. कसलें तें? सांगातपण गरजेचें. कालच्या दिसा बेंगलोर तावन हांव हांगासर आयलो. राती बसाक रावल्ल्या वेळार बस स्टँडांत वळखीचो एकलो भुरगो मोबायलार बसून चॅटींग करनासलो. ताका पळोवन हांवें विचारलें, बसाक इल्लोसो वेळ आसलो, तूं कितें राती 11 वरांचेर आनीक बस स्टँडांत आसाय? ताका ताची जाप, फादर, मम्मी धारावाही सिरियल पळोवन आसा, डॅडी नायट ड्युटी गेला, म्हजे बाय रुमांत लॅपटॉपार आसा, आनी हांवें कितें करचें? त्या देखून चॅटींग करूंक मम्मी डिस्टर्ब जाता, भायर येवन म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन उलोवन आसा. तो ताच्या खांद्यार हात घालून हांवें म्हळें, भुरग्या, पयलीं तुजें मोबायल ऑफ कर, वरां 11 घरा वचून रिमोट घे आनी मम्मीची TV ते धारावाही तूं बंद कर आनी सांग मम्मीक, मम्मी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा, मम्मी म्हाका तुजे लागीं उलोवंक आसा, आनी बसून उलय, व्हडल्यान उलय, आसून उलय. आनी तो वळो त्या बायक लॅपटॉपाचेर बसल्याक डिस्टर्ब जातलें, ही कितें हांसतात, ही कितें उलयतात म्हणून तेंय भायर येतलें. आनी अशें सकडां भायर आयल्या वेळार तुमकां उलोवंक बरें जातलें. बरें करून उलय, तुजे तावन सुरवात जावं दी. पयलें तूं वेळ दी तुज्या कुटुंबाक, वेळ दी, आनी तेन्ना सकडां तुका वेळ दितलीं. आनी बापाय कळटलें, आनी बापूय ताची ड्युटी इल्लीशी फाटीमुखार करतलो आनी कुटुंबाक वेळ खंडीत दितलो. अशें म्हजें उतर आयकलो. तो घरा गेलो. कितें जालें हांव न्हेना, पूण जाल्यार आज आमकां कुटुंबाक आमी वेळ दिल्ल्या वेळार
आमी सांगत पोवना शेत हांव आनी कुटुंबाचे सांगत आयिल्ल्या वेळार आमी एक जाल्ल्या वेळार एका मनाची एका काळजाची जाल्ल्या वेळार आमी एक वर्तो गुर्त ह्या संवसारात दिवंक शकता आमी ते एक मिशनरी जाता बरें क्रिस्ती घराणें तें जाता आनी त्या देखून कोरीन घरां बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत सांग पावलो आमकां अध्याय 13:11 म्हणटा एका मनाची जाया समाधान सोदा मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमचे सोवे आसतलो. त्या देखून मिशनरी जावचे म्हणल्यार तितलें सुलाभ ना हें सांगातपण आसूंक जाय. भावा भयणी मदें घोव बायलां मदें आमचे मदें तुमचे मदें कुटुंबा मदें आनी चवथें घरचें बागील जावन आसा आमच्या घरांत फाटल्यान भायर वयचें बागील हिताळाक वयचें बागील आमच्या जाग्याक वयचें बागील. एकलो भुरगो ताच्या मम्मे कडेन म्हणटा मम्मी कार्मेल गुडयार कितलो जागो आसा पळया वॉकिंग करूंक जाता भोवंक जाता तांचे हिताळ कितले व्हडले आसा पळया. ताका मम्मी म्हणाली आळे बता आमी फ्लॅटांत आसा हांगा भितर जागो ना गुवंक भोवंक जागो ना तांकां जागो जायतो आसा पूण तांकां रिस्की तितलेंच आसा कित्याक तो जागो सदांच तांणी नितळ दवरूंक आसा तण बुड्डूंक आसा पातोर इंसूंक आसात कांटी काडूंक आसा झाडां बेंडूंक आसात तो जागो तांणी नितळ दवरूंक आसा. चड जबाबदार आमचे बरी ल्हानशे फ्लॅट न्हय ल्हानसो जागो न्हय झाडूंक पुसूंक तांकां जायतो जागो आसा. मोगाच्यान हिताळ म्हळ्यार सेस सांबार. आज हांव एक मिशनरी म्हज्या कुटुंबांत आसुल्लो हांवें भायर म्हज्या समुदायाक म्हज्या ह्या क्रिस्तांव भावंडांक म्हज्या सेस सांबाराय हांवें दवरूंक आसा. आनी त्या देखून मातेव आयच्या वांजेलांत अध्याय 20:8 ओळ 16-20 आमकां म्हणटा वसा सगळ्या संवसाराक तुमच्या सेस सांबारा तुमच्या इतळाक तुमच्या समुदायाक आनी वचून कितें करा सुवार्ता परगट करा संतोष परगट करा बरी खबर परगट करा मोग परगट करा शांती परगट करा माया मोग वांटा आनीक एकामेकाचे शीस करा सगळ्यांक तुमचे फ्रेंड्स करा. जेजून पांय धुताना शिसांक म्हणलें आसतावन तुमी म्हजे सेवाक न्हय आसतावन तुमी म्हजे इश्ट फ्रेंड्स त्या देखून सगळ्यांक तुमी म्हजे इश्ट करा सगळ्यांक तुमी म्हजे फ्रेंड्स करा शीस करा म्हणलो अर्थ. तांकां पवित्र स्नान दिया. पवित्र स्नान म्हळ्यार कितें आज पवित्र स्नान आमच्या सेस सांबारा आमच्या समुदायाच्या लोकांक आमच्या समाजाच्या लोकांक आमी कशें दिवचो. आनी त्या देखून आमकां आयचो पयले वचपाचो उद्देश इजाया प्रवाद्यान दिल्लो तो 58 ओळ 7-11 आमकां कितें दिलां थंयसर इजाया प्रवादी एक 10 उपादेश दिल्ले बरी आमकां 10 कायदे दिता पवित्र स्नान दिवचो. पयले जावन आसा आमी भुकेल्ल्यांक उंडो दिवचो आमच्या समुदायाच्या लोकांक भुकेल्ल्यांक उंडो दिवचो जेवंक खावंक. दुसरें ताणेल्ल्यांक पियोंक दिवचें ताणेल्ल्यांक पियोवंक दिवचें मनीस ताणेला म्हण सोरो दिवचो न्हय ताणेला म्हण ताका पियोवंक उदक दिवचें. आनी तिसरें पांगरूंक दिवचें. मस्त जण ह्या डिसेंबरांत आनी जानेवारींत थंडाय मस्त जाणांक येवं आनी तशेंच शेळ लागल्या तांकां पांगरूंक आमी दिवचें. आनीक ते चवथें जावन आसा कश्टांचे बांद सुटोवचे. मस्त जाणांक सांकळ्यो रवडाल्यात कश्ट 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 करन जाय आनी त्या देखून तांचे सांकळीचे एक घांस सुटोवंक म्हाका साथ दितर हांवें सुटोवचें. पांचवें अनितीच्यो सांकळ्यो मोडच्यो अनीत सगळ्यांनी लुकसाण आनी हें लुकसाण हांवें काडूंक प्रयत्न करचें. सवें म्हज्या संबंद्यांक सोडिनासतना रावचें. म्हाकाय रिलेशनशीप म्हाकाय संबंदीक म्हाकाय फ्रेंड्स आसात
त्या देखून म्हज्या संबंधिका कडेन हांवें चड संबंद दवरचो तांच्या घरांनी वचचें आनी एक 7वें जावन आसा दुखेस्तां बुजोवचें. आज मस्त जाण रडटात, मस्त जाण रडोन आसात, मस्त जाणां दूख आसा, तांचें दूख हळू करूंक हांवें पळोवचें. 8वें जावन आसा बिडार दिवचें. मस्त जाणां घरान आहात, बड्या घरान दिल्ले बरी हांवें तांकां बिडार दिवंक प्रयत्न करचें. 9वें जावन आसा निंदा करिनासतना रावचें. कोणाकी आमी सकल घालचें न्हय. क्रिटिसिजम बरें, आमी टिका करची बरी, पूण सकल घालचें न्हय, तांची निंदा करची न्हय. आनीक 10वें जावन आसा झगडें करिनासतना रावचें. झगडें करूंक आमकां 100 कारणां आसतात, पूण तीं कारणां घेनासतना आमी मोगान जियोंक. तर आज आमकां ही 4 बागलां मिशनरी जावची देवबिरांत. आनी दुसरें जावन आसा आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी बऱ्यान करची. आनी तिसरें आमच्या कुटुंबांत सांगातपण गरजेचें. आनी 4थें जावन आसा सेज सांबारा आमी बऱ्यान रावचें. हें वरास समुदायाचें वरास म्हळ्यार आमच्या बेंगळूर दिएसीसींत कुटुंबाचें वरास म्हणून प्रगट केलां. आनी आमी ह्या सिनोदाच्या वर्सा आसतना उडास दवरया. सिनोद म्हळ्यार कितें? सिनोद म्हळ्यार आमी क्रिस्तांव आनी सगळ्यांनी सांगाता वेचें. आनी त्या देखून पापा फ्रांसीस आमकां म्हणटा द फॅमिली युनीट शूड लीड अस टू क्रिश्चन युनिटी. म्हळ्यार आमचें कुटुंब आमकां क्रिस्तांवपणाक एकवटीत करूंक सका जाय म्हणून. त्या देखून आज आमी सर्व मिशनरी जावया. आमच्या कुटुंबांत आमी भायर या. आमचो क्रिस्तांव समुदाय ल्हानसो जावन आसा आमच्या भारत देशांत, तशेंच मंगळुरांत आमी इल्लेशे क्रिस्तांव आसा, आमी चड नांव. त्या देखून आमचो घास आमी वाडोवया, सगळ्यांक आमी मेळया आनी आमचो समुदाय आमी एकवटीत करया. आमच्या समुदायाक आमी वळखुया, आमच्या समुदायाक आमी एक वाड दाखोवया आनी आमचो समुदाय आमी बळादीक करया. आमेन.